येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. काणकोणा अपघातांची माळ चालूच. करमल घाटार आयज बसीन ठोकलो टू व्हीलरवाल्याक. दोगांचे गेले बळी. ड्रायव्हराक अटक. मुरगांव पालिकेच्या उपनगराध्यक्ष पदा खातीर जाली वेंचणूक. रामचंद्र कामत आयलो वेंचून, पूण भाजपाच्याच 2 नगरसेवकांनी अर्ज केले म्हूण जालो बोवाळ. माविनोन फूक मारून न्हिवयलें वातावरण. बुधवारा सुकेंच उरतलें हवामान, पूण बिरेस्तार कांय कडेन झडूं येता पावस. हवामान विभागाची शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. करमल घाटार काणकोण वाठारांत आयज सकाळीं भयानक अपघात जालो. बेंगळुरूच्यान येवपी बसीन गुळ्याच्यान काणकोणा वचपी दुचाकीचेर बस ठोकली. दुचाकी चलोवप्याचो हॉस्पिटलांत व्हरतना जीव गेलो, जाल्यार फाटल्यान बसलेली बायल आगताक खलास जाली. ड्रायव्हराक पुलिसांनी धरला. अशीर रस्तो अपघातांक कारण जावन रावला. हायवे आमचो रस्त्या सायडीच्यार 1 इंचाक न्हाणी पडिल्ली पळय मोटरसायकल. काणकोण तालुक्याच्या गुळ्या म्हणटा ती हो हायवे नंबर 66 मडगांव टू कारवार ही बस जी आसा ती कारवारच्यान मडगांव वचपावताली, जाल्यार ही गुळ्यांतल्यान काणकोण वचपावताली. ही गाडी रॉंग सायडीच्यान हाडून ही 2 जाणां मोटरसायकल वताली, एक बायल आनी एक दादलो. तांकां मेजर धपको मारलो आनी ह्या धपक्यात मोटरसायकल चलोवपी मेजर जखमी जाला आनी सिरियस आसा. जाल्यार ताज्या फाटल्यान बशिल्ले बायल मनशे 2 कुडके जाल्यात. एक वयलो भाग जाला आनी दुसरो सकयल भाग तुमी छायाचित्रांत पळोवपाक शकतात. हो वयलो भाग, जाल्यार फुडलो भाग तो फाटलो भाग धापून दवरला. हो वयलो आनी तो सकयलो भाग 2 धापून दवरल्यात. हाजे वयल्यान करमल घाट कितलो खतरनाक हायवे जाला हो सिद्ध जाता. हाजे पयलीं कितलेच फावटी अपघात जाले आनी आमी वारंवार सांगताले हांगा अपघात जाता म्हूण. तर कोणाक कोणालें पडिल्लें ना. प्रत्येक फावटी सांगतात की कितलेशे हजार कोटी हायवेक पास जाल्या म्हूण, पूण अजून हायवे आमचो जायना आनी हांगा काणकोणकारांचे आनी भायल्या लोकांचे बळी वचत आसात. कितले तेंप तुमी बळी दितले म्हूण असो एक मोठो लोकांक प्रश्न. कारण आयज जो मेजर अपघात जाला ह्या अपघातान एक बायल मनशेचे 2 कुडके जाले. तरी सुद्दां आमचे प्रशासन PWD खंय जाग घेतली काय कितें, काय फक्त आश्वासनां दितले आनी इलेक्शन तरी सांगतले की हायवे पास जाला, 4 लेन जाता, 6 लेन जाता म्हूण. पूण अजून हायवे पास जायना. हायवे लोकांचो बळी घेत आसा. लोकांची फॅमिली, कोणालो आवय, कोणालो बापूय, कोणाली चली एक्सिडेंटान मरता. पूण ऑथॉरिटीक जाग येना. ताका लागून लोकांचो डिमांड आशिल्लो की एक हायवे रुंद करात, नाल्यार बंद तरी करात. कारण एक हायवे ना जाल्यार परवडलो, पूण लोकांची जी फॅमिली काबार येता ती खंय तरी आडोवची असो लोकांचो डिमांड. काल माशाय एका ट्रकाक अपघात जाल्लो. ट्रक ठोकून ड्रायव्हर कर्नाटकांत पळून गेल्लो. थंय दुसऱ्या एका अपघातांत ताचो जीव गेलो. पळयात होच तो ट्रक. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. स्वता मुख्यमंत्र्यान आदेश दिवन पारोडेच्या पुलापोंची नितळसाण वर्स जावन गेले अजूनय करूंक ना. उदका बरोबर व्हांवत येयल्लीं झाडां झोपां अजूनय पुलापाना पळोवपाक मेळटात. संबंधीत यंत्रणा मुख्यमंत्र्याक किकोंत करता काय केपें तालुक्याक सुसेगाद अधिकारी लाभल्यात कळना. पोरच्या पावसांत उदका बरोबर व्हांवून आयिल्लीं झाडां झोपां पारोड्याच्या पुला पोंदा अजूनय पळोवपाक मेळटात. त्या झाडांक आनी झाडां झोपांचो सांगात मेळ्ळो जाल्यार पूल ब्लॉक जावं येता. आनी तशें जालें जाल्यार हुवाळ अटळ आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंटान पोरूं कितें काम केलां ताचो हो पुरावो म्हणूं येता. आयकात सरपंच, उपसरपंच आनी पंचान उक्तायिल्लो भंय. आमचे आतां इन्स्पेक्शन येयला की आमगे ती पळय झाड आसा लागता सकल ती मातशें सरकारा कडेन मागता की आमी मातशें काडून घेवची. हो पूल जो आसा तो आमगेल्यो 2 विलेज्यो कनेक्ट करता. एक आमची पारोडा विलेज आनी दुसरी आमची शेजारची आवेडे विलेज. सो सगळ्याक तुमकां खबर आसा की हांगा दर वर्साक पावस जेन्ना चड पडटा तेन्ना म्हणटा पाड्ड्या बुडटा. पाड्डेचो हुंवार येता आनी हो सामको फेमस जाल्लो आसा हुंवार पाड्डेचो. एवरी इयर चडसो आसताच हुंवार हांगा. आनी जेन्ना हो हुंवार येता, हुंवार भरता, बुडटा तेन्ना ही जी पळय न्हंयची धडेर जी पळय वयर वयर झाडां आसतात ती ह्या हुंवारा बरोबर उडोवन येतात. आनी हो पूल पोन्नो पूल जाल्ले कारणान हाका मदीं खांबे आसात आनी ही व्हडली व्हडली झाडां येतात ती हांगा ह्या पुला लागून उरतात. आतां तुमी पळयल्या आसतलीं थोडी झाडां ह्या पुलाक हांगा लागून उरलेलीं ती गेल्या वर्साच्या पावसाक उडोवन आयिल्लीं. आनी तेन्ना गेल्या वर्साच्या पावसा नंतर हांगा CM सुद्दां येवन गेलो आनी CMान
कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा तांकां डायरेक्शन सुद्दां दिल्लें की जाता तितले बेगीन ही झाडां तुमी काडची म्हणून. पूण अजून पर्यंत दुसरो पावस येवपा जालो, अजून पर्यंत ती कोणेच ही झाडां काडली नात, ती तशाची तशीच आसा हांगा. सो आमी सरकारा फुड्यान मागतात, आमी आमच्या आमदारा फुड्यांनी गेल्ले आनी ही जी गजाल आसा ती आमी आमदाराच्याय कानार घातला आनी तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्ली आसा की आपूण हितून भितर इंटरव्यूवर जावन जाता तितले बेगीन ही झाडां काडून घेता म्हणून. कितें जातलें, फाल्यां जर आनी पावस आयलो, ह्या वरांची जर आनी झाडां तितून येवन लागलीं जाल्यार चडांत चड उदक ब्लॉक जातलें आनी ह्या पुलाक सुद्दां मार बसपाक शकता. केलें आनी ताका ती झाड लागली आसा, ती झाडां आतां पावस येवचे पयलीं काडपा जाय, ना तर आनी झाड लागून ताका तें ब्लॉक जातलें आनी गांवां सगळ्याक त्रास जातले. हें सरकारान बेगीन बेगीन काडून उडोवची म्हणून हांव मागता सरकारा कडेन. हांगा पावस येतरीक कितें जाता? हांगा पावस येतकच सगळें बुडटा, पुला वेल्यान उदक वयता आनी झाड लागलें जाल्यार तें आनी फुलूय वचपाक शकता हो आमचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव, जवाहर परवे आनी शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मुरगांव पालिकेचे उपनगराध्यक्षपद रितें जाल्ले. रामचंद्र कामत त्या पदार वेंचून येयला, पूण एकच पदा खातीर भाजपाच्या 2 उमेदवारांनी अर्ज भरल्या उपरांत व्हडलो बोळ जालो. मंत्री माविन गुदिन्होन फूग मारल्या उपरांत प्रकरण निवळ्ळें. पळयात हिरू महालेन दिल्ली माहिती. म्युनिसिपल कावन्सिलचे आयज वायस चेअरपर्सनाचें इलेक्शन आसलें आनी इलेक्शनाक 2 नॉमिनेशन येयल्ले, एक विनोद किनलेकर आनी दुसरे आसले ते रामचंद्र कामत. हे 2 नॉमिनेशन येयल्ले आनी दोगूय जे आसले ते BJPचे. एक कन्फ्युजन दिसून येयलें कित्याक की लास्ट मोमेंटाक जेन्ना मिटींग 11 जावपाची आसली ती 11ची मिटींग एडजर्न करून फुडें धुकल्ली, टील 12 केली आनी कन्फ्युजनाक अशें कळोन येयलें की खंय तरी जे हांगासले जे कावन्सिलर आहात हे खंय तरी मिनिस्टराच्या ऑफिसान पावले, खंय थंय 3 आमदारूय पावले आनी एक बरें मोठें डिस्कशन जालें फॉर द हे आनी शेवटी हांगा येवन विनोद किनळेकर हेणी विड्रॉ केले. सो सगळें जाल्या उपरांत जेन्ना रामचंद्र कामत जिखलो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की दोनूय पार्टीचे आनी पार्टीचें डिसिजन आसलें की फक्त रामचंद्र जावचे आनी इलेक्शन कर्नाटका इलेक्शन आसलें आनी हांगासले लोकल लिडर्स जे हांगा नासल्या कारणान हे सगळें कन्फ्युजन जालां अशें तेंचें म्हणणें आहा. पूण पळयात हे कशे तरेन हे कन्फ्युजन जालें आनी शेवट पर्यंत हे कितें जालें तें. पयलीं सुवातेर हांव आमच्या रामचंद्र कामत आमचो कलीग तो वायस चेअरपर्सन जालो ताका उनुनीत परबी दिता. आयज आमचो हे जो वास्को मुन्सिपल मुरमुगांव मुन्सिपल कावन्सील आहा पळय हो आजुनूय भारतीय जनता पार्टीचोच मुन्सिपल कावन्सील आसा अशें सिद्ध जाल्लेलें आसा. आतां 2 जे कॅन्डिडेटान फॉर्म भरलेले तुमकां दिसता पळय 2 कॅन्डिडेट जो आमचो विनोद किनळेकर तोय आमचोच पार्टीचो मनीस, म्हणजे आमच्या कावन्सिलान सध्या ऑपोजिशन अशें कोण ना. पूण आमच्या दोगांचे 2 विचार जाले, दोगांयकूय कॉन्टेस्ट करपाची उमेद आसलेली. कशें तरी पार्टीन डिसिजन घेतलेलें की आमी पांडेक करपाचें म्हणून आनी पूण ती मॅसेज आमच्या कलीग कावन्सिलरांक कन्वे जावंक ना आनी मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी त्या सायडीसून मागीर आमी आमच्या रामचंद्रानूय फॉर्म भरलें. जेन्ना आमकां कळ्ळें पार्टीक कळ्ळें की बाबा दोगांनी फॉर्म भरून हाडले, सो आमचे इन्स्टंट आमच्या पालक मंत्री माविन सरान आमची मिटींग घेतली आनी सगळ्यांक एक सगळे कावन्सिलर ऑल 25 कावन्सिलर नॉट 23 कावन्सिलर प्रेझंट सगळ्यांक फुडें तेंच्यांनी सांगलें डिसिजन घेतलें की हे आमच्या मदीं हें आहा, तुमी दोगांय जण बरे भशेन डिसायड करा आनी एकट्यान कोण तरी विड्रॉ करपाचें म्हणून. ह्याच टायमाक जावपाचें न्ही जालें कितें की आमी कर्नाटका इलेक्शन्सान कॅम्पेनिंगान बिजी आशिल्ले, ताचे मदीं तांणी रिजायन केलें, सगळी गडबड जाली. इवन मॉविन सर नाशिल्लो, मॉविन सर वॉज इन दिल्ली. सो खंय तरी आमच्या भितरूच कॉर्डिनेशन जावना. सो इट वॉज नॉट म्हणजे मुद्दम अशें केलें अशें न्ही. तांणी 2 जाणांनी भरलें, कोणूय पडटा, इच्छूक आसा ते कोणूय पडटा, टायम वचत ती पूण घालता. बट ऑल इज वेल दॅट एंड्स वेल म्हणटा तशें एका उतरात दीस इज वॉट इज BJP पार्टी. जेन्ना एक उतरान मॉविन सरान सांगलें की अशें फॉर्मुला आमी ठरयला, पार्टीन ठरयला आनी तो कसो जावपा जाय, इमिडिएटली द अदर पार्टी एग्री, विड्रॉ जालो, सगळे एकठांय आसा. दीस इज अ BJP कावन्सील वीच वील रिमाइन युनायटेड एंड हाजेय फुडें BJPचोच कावन्सील उरतलो. कन्फ्युजन कांयच नाशिल्लें, इट वॉज ओन्ली सम मिसकम्युनिकेशन, इतलेंच. तें रोखडें सॉर्ट आवट जालें. ताका लागून परत तुमी पळयता म्हणजे इतली स्ट्रॉंग युनिटी जी सगळ्यांक दिसता एकूच कारणां लागून की वी आर ऑल युनायटेड. कोणे तुमी एकट्यान हेडलायन हाडली BJP वर्सीस BJP, तशें BJP जावपाक डिफिकल्ट. वी आर ऑल टुगेदर, आमची युनिटी आसा. BJP
माहिती पार्टीची शिस्त ती पडटा तरी आता कळटा, हेजे वयल्यान कळटा. रामबाबाच्या आशिर्वादान हांवें फॉर्म भरलेले, म्हाजे सगळे कलिग्स म्हाज्या कडेन आसले फूल. तरी आसतना कोणाक आमच्या दाजी सरान सांगलेले भशेन सगळ्यांक उमेद आसता तशी हांवूय इंट्रस्टेड आसलो. हांवें भरलेले फॉर्म भरलेले. तर मोहित सरान आतां लास्टाक फायनल डिसिजन घेतलें की हांव ह्या फावटी BCP जावनी. हेजे फुडें मागीर कितें आसा तेणी पांडे जातलो हेजे फुडें. ताका लागून हांव फूल पार्टी वांगडा आसतलें आमी फूल. फायनली ताका पयलीं अभिनंदन करता हांव की आमचो भारतीय जनता पार्टीचो वायस चेअरपर्सन जालो, ताका अभिनंदन करता. ओवरऑल इट्स कम पार्टिशियन फर्स्ट म्हणटा पळय आनी पालकमंत्री आमचे मोहित कुदिनो आनी आमदार दोगूय आमदार ताजी बाब आनी संजल बाब कितें आसता खंय तरी कॉम्प्रोमायज करप. सो ताका रामचंद्र आमदार वायस चेअरपर्सनाची ऑपॉर्च्युनिटी आमी दिल्ली आसा पार्टी. सो आमच्या भितर आमी अंडरस्टँडींग जाल्लें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. तुयेचो IDC प्रकल्प थळाव्या लोकांच्या मतान पेडणेच्या लोकां खातीर एक श्राप जावन रावला. थळाव्यांक रोजगार दिवपाचे बाबतीन IDC संकुलाची गेम चेंजर अशी जायरात केल्ली. पूण थळाव्यांक IDCचो कितेंच फायदो ना अशें थळावे सांगतात. तुयें IDCत उदक, रस्ते जोडणी आनी वीज पुरवण ह्या सारक्यो मुळाव्यो सुविधाय नात. आयकात थळाव्यांचें दुख्ख. खबर आसतली की पयलीं 1.5 लाख स्क्वेअर मिटरांनी IDC आसलेली, मागीर एक्सटेंशन जावन टोटल अरावंड 4 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर ती IDC स्टार्ट जाल्या. म्हणजे आतां जर तुमी ती स्थिती पळयशात जाल्यार ती दुर्दैवी स्थिती अशी जावन आसा. हेच्या 3-4 म्हयने पयलीं आमचे चेअरमॅन मिस्टर राजनाल्ड हांगासर येवन गेल्ले. तेंच्यांनी खुबशीं आश्वासनां दिल्लेली, म्हटल्यार प्रत्यक्षान आयज मेरेन हांगासर कितेंच सुरवात जावंक ना. उरलो प्रश्न ही IDCचो अस्तित्व सारको धोक्यातूच आसा म्हणपाचो. तो एक तर सरकारान ह्यो बंद करपाचो, नाल्यार हेजेर अपग्रेडेशन करपाचें. लोक म्हणटात की IDCन आमकां नोकऱ्यो पळयात म्हणून. म्हटल्यार तुमी जर नजर मारशात जाल्यार ती परिस्थिती ना की हांगासर क्वॉलिटी जॉब मेळटले अशें. हांगासर जॉब कसले मेळटले, डेली वेजीसाचेर तूं जे हार्ड लेबरींग करूंक जाय, जे आमचे गोंयकार चडशे करिनात, आनी तेवूय तांकां केलेवूय जाल्यार तेंचो पेमेंट मेळटलो म्हणून गॅरंटी ना. कित्याक सांग, ती परिस्थिती तशी आसात. आनी हांगासर म्हाका दिसता सरकारान लक्ष घालूंक जाय. आयज जर आमी वेर्णा पळयत नाल्यार आनी खंयची इंडस्ट्रियल पळयत जाल्यार ते बरे डेवलप जाल्लेले आसात, बऱ्यो कंपनीज जाल्ल्यो आसात. पूण हांगासर कोणूच फुडाकार घेयना. एट प्रेझेंट जे आमचे करंट आमदार आसात, जो पेडण्याक रिप्रेझेंट करता आनी मांद्रेक रिप्रेझेंट करतात, हे दोनूय सरकारान आसात. तेन्ना तेंच्यांनी दोगूय जाणांनी ह्यो फुडाकार घेवन अपग्रेडेशन करून कंपनीक इन्वायट करपाच्यो. कंपनी इन्वायट करपाच्यो म्हणजे हांव अशें म्हणिना की हांगासर येयात, एक शो करात, कंपनीक हाडात, दाखयात, तशें ना. अस्तित्वान कंपनी हाडून दाखयात, लोकांक जॉब क्रिएट करून दियात. हांगासर इंडस्ट्री ना, हांगासर वर्कशॉप्स आसात. IDCन इंडस्ट्री आसा अशें तुमी म्हाका एक नांव सांगात जी इंडस्ट्री आसा. एकूच फार्मास्युटिकल्स कंपनी जे सांतोर म्हणटा ते निकते स्टार्ट जाता म्हटल्यार हजारांनी लोक विचारतात बाबा जॉब केन्ना मेळटले. अजून काय जॉब प्रत्यक्षान मेळोंक नात, गोंयकारांक तरी मेळोंक नात. सो ताका लागून म्हाका तरी दिसता न्हू हांगासर वर्कशॉप आसा. पयलीं हांगासर IDCन इंडस्ट्री हाडपाची गरज आसा, ती IDCचे फोकस करपाचो गरज आसा. ताका लागून म्हणटा हांव सरकाराच्यो प्रायोरिटी पेडण्या म्हालान नाच. मजगती थाळावो आमदार जीत आरोलकारान तुवें IDCच्या अडचणी खातीर रस्त्याक दोश दिला. सगळेच कामां सोशा गतीन करपाक मेळना अशें आमदारान सांगलें. आयकात. तेंच्यांनी पयली चवकशी काडची गरज आसा. जर आमदार कितें करता, खंय मेरेन कितले मेरेन प्रोसेस सगळो केला कंप्लीट की ना, तो पयली फायंड आउट करपाचो. फस्ट रस्त्यार रावन बॉब मारपाची न्हू पयली गोश्ट. दुसरें पयलीं व्हेरीफाय करपाचें की बाबा इंडस्ट्री ही कित्याक लागून ग्रोथ जायना तेची. पयलीं म्हटल्यार जेणे कोणी इंडस्ट्री हाडली थंयसर तेणी पयलीं चिंतूंक जाय त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान कनेक्टिविटी आसा वा ना ती. ही परिस्थिती कित्याक आहा, इंडस्ट्रियल इस्टेटीची परिस्थिती आयज कित्याक थंयसर बरे कंपनीज फॅक्टरीज येयनात, कारण फक्त कनेक्टिविटी. आयज तुवें गांवच्यान रस्ते आहात, पेडण्या म्युन्सिपाल्टीच्यान रोड आहात, थंयच्यान लॉरीज व्हडले आनी ट्रक्स व्हडले येवं शकना. जर व्हडले लॉरीज ट्रक येवं शकना जाल्यार कंपनीज व्हडले चलोवं शकना. हे पयलीं लक्षांत घेवची गरज आसा. आतां जे कोण उलयतात पळय सांगतात तेंचेर पयलीं लक्षांत घेवंक जाय कनेक्टिविटी खातीर म्हाजो कितें रोल आहा तो. आयज लिंक रोड येता खंयचो कुर्णा टू कुर्णासून इलेक्ट्रॉनीक सिटी,
इलेक्ट्रॉनिक सिटीन जेन्ना पुण्याचे लिंक रोड कंप्लीट जातलो तेन्ना हांवें IT आमच्या ऑनरेबल IT मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केली की IT पाकांतल्यान इलेक्ट्रॉनिक पाकांतल्यान आमकां इलेक्ट्रॉनिक सिटी जी आहा तेतूंतल्यान रोड जो तेंच्यांनी केल्लो आहा तो आमकां यूज करपाक दिवपाचो, जो कनेक्ट जातलो IDCक जेन्ना ह्यो रोड कनेक्ट जातलो तेन्ना एंटायर IDCचे आख्खे हे चेंज जातले. सो बरे बरे कंपनीज फॅक्टरीज येतले, बरे बरे आमकां जॉब्स आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी भुरग्यांक अनएम्प्लॉयमेंट आहा तो प्रॉब्लम विशय सोडोवपाचो प्रयत्न जातलो आमचो. तेका लागून कनेक्टिविटी मेन. आतां तेच्या खातीर आमी कितें केलां तें आमकां खबर आहा. जेन्ना सगळें कंप्लीट जातलें तेन्ना हें करतले. एका वर्सान आख्खो स्वर्ग हाडून आमी दिवंक शकना. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, सुभाशीश गोयकार आणि संगीता ओली. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. GFAचे पयले विभागी लीग मॅचीत सोमारा सान जुजे द एरियाला 8 जाल्ले रोमांचक मॅचीत YC मनोरा जैतिवंत जालो. YC मनोरान सान जुजे द एरियालाचेर 2-1 अशें जैत मेळयलें. पळयात. सोमारा GFAच्या पहिल्या विभागी लिगांत YC मनोरान सान जुजे द आरियलाक 2-1 असो हारयलो. मॅच आक्रमक नोटाचेर सुरू जाली, जंय YC मनोरान 8व्या मिनटार स्वीडन फर्नांडिसा वरवीं पयलो गोल केलो. 34व्या मिनटार सान जुजे द आरियलान संदीप चौधरीच्या माध्यमांतल्यान गोल बरोबरीचेर पावयलो. YC मनोरा खातीर जोस्वेल कार्दोजोन 39व्या मिनटार दुसरो गोल करून जैत मेळयलें. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार आनी ओमकार देशप्रभू. बुधवारा हवामान सुकें उरपाचें आसा, पूण दर्यादेग वाठारांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान बिरेस्तारा कांय कडेन गडगडा सयत पावसाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. बुधवारा कांय कडेन कुपां दाटून येतली आनी हवामान सुकें उरतलें. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. बिरेस्तारा पावस पडपाचो आशिल्ल्यान लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. बोट दर्यांक खाशेली शिटकावणी ना. बुधवारचें तापमान सुकें. 27, 28, 29 वेर गडगडा सयत पावस. ह्या सप्तकांत तापमानात व्हडलो बदल ना. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट दर्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.